कृष्णं वंदे जगद्गुरुं यूथ ऑफ JSB पूरा वीक्षकांक मिगिले हृत्पूर्वक नमन आयचे टॉपिक इंटरेस्टिंग आसा नो युअर पर्सनॅलिटी आम्ही नो युअर पर्सनॅलिटी म्हणटना जनरली आमकां कसं मना येता आमकां स्पेशली यंगस्टर्सांक सन सायन कडेन राशी हे दोन फस्ट मना येवचे आमगे जनना टायमार सन्ना पोसिशन खंयचे आशिल्ले मोनाचे खंयचे आशिल्ले म्हणून हे बेसिसार म्हाका गोतना एस्ट्रोलॉजी बगे म्हाका गोतना बट जनरली सन सायन आनी राशी हे आमकां थोडे आमकां ते सायड इंट्रस्ट आसा आमकां आवडटा एक कोणी एक मनीस भारी फर्म आसा स्ट्रॉंग आसा म्हळ्यार आमी स्कॉर्पियो दिसता न्हय म्हूण सांगून येता मनांत तूं कोणकी भारी हेल्पिंग आसा कर्काटक राशीकी म्हूण सांगून चिके कोणकीची मस्त मोग दाखयता कैकी मीन राशी दिसता पैसस दिसता कोणकी भारी तकडी दवरला वरी उलयता आसा तुला राशी दिसता कोणकी हल्लयनारा बैल तेची तांगेलेची घेवन बसला चांग जेव वायट जेव कैकीची वृषभ दिसता टॉरस दिसता म्हणटाची या पर मिगिले घरचे ते दुखून फ्री जावन सांगता आसा कोणी वायट लेखून लोकांची मिगिले घरचे कॅरेक्टर्स पुराय सो हे आमगे जनरली मना येवचे म्हळ्यार वी आर पार्ट ऑफ द होल ते प्रति एकाचे आमगेल वयरी आमगेल मना वयरी इन्फ्लुएन्स आसा ग्रहाचे जेवो चंद्रा जेवो हे प्रति सूर्याचे प्रति एक आमगेले बॉडी वयरी मना वयरी इन्फ्लुएन्स आसा आनी वी आर पार्ट ऑफ द होल आमकां कळटाना आमी त्या मनाचे आमी एक सान एक बॉर्डर घालून कॉम्पाउंड वॉल घालून हे मन मिगेले म्हूण सांगून आमी बसल्यांचे दुखून आमकां कळटाना नातल्यार वी आर पार्ट ऑफ द होल पुराय आमगेल वयरी पुराय फोर्स आसा प्रति एक आमगेल मना वयरी आमगेल बॉडी वयरी खंडीत एफेक्ट जाता आसा सो आज हांव सांगचे विशय हाजे की एक स्टेप वयर व्हरनो चूर भितर व्हरनो आमगे थोडेच आमगेले डिविनिटी कडेन व्हरनो पंचायतन म्हळ्यार हे एक टॉपिका वयरी हांव आमगेली पर्सनॅलिटी लिंक करून पंचायतना वयर हांव उलयता आसा पळोवचे गेल्यार आमगेली सगळेची हे युनिवर्स आनी आमगेले थंय तुकून आमगेले हे ब्रह्मांड हे आमगेली हे बॉडी ते सेम प्रिंसिपलांतू आसता सो हाका एक पॅटर्न आसा हे एक ऑर्गनायझेशन आसला वरी एक ट्रेंड आसा आनी तूं इतले आमगेले मायंड बॉडी इंटेलेक्ट आमगेले मन बुद्धी आनी हे शरीर हे पूरे एक परफेक्ट हार्मोनिरी आनी तशें प्रति एक परफेक्ट हार्मोनिरी वर्क करता आसा चंद जावन प्रति एक कसने हांगेल भितर कॉन्फ्लिक्ट ना आमगेले बॉडी भितर आशिल्ले खंयचे पार्टाक एक पार्टाक आनी एक पार्टा वट कॉन्फ्लिक्ट ना केन्नाय दोळ सांगना हृदयाक तूं थंय कसला आसा हांव हांगा कसला आसा म्हूण सांगून सांगना म्हाका तुगेल पार्ट घेवचें जायना हांवें तुका तूं मिगेलाक चड इम्पॉर्टंट वे अशें म्हूण केन्नाय म्हणा पाय केन्नाय दोळे सांगना तूं तितलें वयर आसा हांव हांगा इतलें तोग आसा कसलाक म्हूण सांगून केन्नाय सांगना ते कसलेय कॉन्फ्लिक्ट ना पुराय चंद जावन चलता आसा म्हळ्यार पुराय एक परफेक्ट डिसिप्लिनारी ते खंयचे ते कॉस्मीक रिदमाक कसो लॉ आसा ताका रिथम म्हूण म्हणटाची सोशल लॉ कसो आसा ताका धर्म म्हूण म्हणटाची इंडिविज्युअल कसो आसा ताका कर्म म्हूण सांगताची सो प्रति एक परफेक्ट लॉ री आमगेले वता आसा तेन्ना आमगेले ऋषी मुनीन हाका एक पॅटर्न सोदून काडले तांणी हाका एक प्रत्येकाक ताचे ओन एक इनेट नेचर आसा आतां कितलेकी मोबायल आसा कितलेकी मोबायल कंपनीज विंगड नमुन्याचे मोबायल्स आसा प्रत्येकाक ताजे ओन एक स्पेसिफीक कॅरेक्टरिस्टिक्स आसा वीच इज डिफरंट फ्रॉम द अदर मोबायल न्हय तशीच प्रत्येकाक आमगेले एक इनेट नेचर आसा ते ऋषी मुनीन सोदून काडून 5 हाजेरी ते विभाग करून पंचायतना म्हूण सांगून ताका नांव दिलां तातूंत फर्स्ट गणेश शिवा दुर्गा नारायण सूर्य गणपत्य शैविसम शाक्तिसम वैष्णविसम
आनी सौर्य. सो इतले एक 5 हाजेर आमकां डिवायड केला आमगेले हिंदू ट्रेडिशनाक. हिंदुइजमांत हे 5 ट्रेडिशन आसा. सो हांतू फस्ट आतां आमगे कॉस्मिक लेवलार आसा, आमगेले इंडिविज्युअल लेवलार सेम आसा. तुमकां एंड ऑफ द टॉक तुमकां कळटा कॉस्मिक लेवलार खंयचे आसा तेची आमगेले इंडिविज्युअल लेवलांतूय हेच वर्क जाता आसता, हेच प्रिंसिपल वर्क जाता आसता. ते कशें म्हणा आतां फस्ट आमी गणेशाल पळोवया. आतां गणेशाल पळयल्यार खंय खंय ऑब्स्ट्रक्शन आसा, खंय खंय कसले की अडचणी आसा, ते ऑब्स्टकल्स आसा ते रिमूव करतलो गणेश. ते पवर गणेशाल ते पवर कसं करता, खंयचे खंयचे एक ऑब्स्ट्रक्शन आसा की ते तागेले मात पळोवना अनेकला वेलफेअर प्रत्येक वेलफेअर पळोवचे ऑब्स्ट्रक्शन काडचे ते गणेशाल एक नेचर. तुम्ही इंडिविज्युअल नेचर आतां इंडिविज्युअल लेवलार पळयल्यार आतां केलो जाण आसता आतां फॉर एग्जाम्पल रोडार न्ही वता आसतना एक वेहिकल तांगेले वेहिकल मागशी वचना अशी एक फातर दवरनासता, एक लॉरी जेवो खंयचे एक वायट जालेले वेहिकल जेवो ते थंय सोडतांचे न्ही वतांची. ते कितलेकी जाणां पळोवन पास जाता आसतांची. बट कोण की एकलो जो एकली कार राबोवन जो तांगेले वेहिकल कशें की राबोवन जो वॉक करतना ते स्टोन काडून सायडाक घालून मुखार वतांची. म्हळ्यार तांगेले मात्र पळयता नाची. अनेकला हाजी निमित्त कश्ट जावचा नज. कोण की एकलो बायक वता आसता बायकराक ते प्रॉब्लम दिवचा नज, तागेले ते कशें की एक्सिडेंट जावचा नज. हे मना दवरून तो ते काम करता आस. तागेल्याके चड ते अनेकलाल वेलफेअरय तो पळयता, तागेले ಒಟ್ಟು अनेकलाल वेलफेअर समेत पळयता आस. फॉर एग्जाम्पल अर्थ हांव एक फंक्शनाक गेलेली. एक देवस्थानांत फंक्शन आशिल्लें. व्हडा मांटव घाला मस्त थंय म्हळ्यार थंय थंय पुराय व्हाण दवरला. हांव खंयची एक स्टँड म्हूण ना एक दवरले आनी भितर चमकली. भायर एक अर्द मुक्काल घंट्यान येवन पळयता खंय पळयला थंय व्हाणे राशी. ते म्हाका मागीर व्हाण खंय दवरला म्हणून सांगूनय वतना काराला वचूं कशें सोण वचा म्हळ्यार सुमार चमकू का. ते कसं करचें म्हणून एक 4-5 कडेन ते बसल्यांची सुमार जण बसल्यांची पळयता आसतांची. हांव 4-5 कडेन वचून पळयलें हांगसवे थंयसवे एकलो सान एक चेल्लो येयलो. मागीर तुगेलें व्हाण सोदिता आसवे पण तूं आय थिंक तूं ते तशान येयली तूं ते फस्ट ते पिल्लराला पळय थंय मेळो पूर तुगेलें व्हाण म्हणून म्हणालो. एक्चुली हांव थंय पळयल्यार थंय आशिल्लें व्हाण. सो तागेलें मन पळयता आस. ताणें इवन दो म्हाका तो चेल्लो कोण म्हूण सांगून गोतना ताका हांव कोण म्हूण सांगून गोतस की ना गोतना बट स्टील ही केम फॉरवर्ड अँड सॉल्व माय प्रॉब्लम. ही इज ऑफ गणेशा टायप. सो हे एक नेचर गणेशा नेचर. तशी तुमी आतां शिवा नेचर पळयल्यार शिवाक तो तागेले ओन ग्लोरीर आसता, तागेले इतल्या तो आसता. बट कोणी आपयल्यार कोणाक एक प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगल्यार if there is a call immediately he will be there. कोणाके सॉल्व करू जाय नतिले कोणाके घेवचे जाय नतिले हाला हल ते विश कोणी घेवचे रेडी नाची. सगळीच ते सृष्टीची नाश जेवची असेल तसले एक पोझिशनार शिव मुखार येवन ते हाला हल घेता. कोणाकेची घेवचे जाय नतिले ते पॉयझन शिव घेता. बट बरले टायमार तागेले इतल्या तो आसता आत्मक्रीडा आत्मरती म्हणून सांगून तागेले इतल्या तागेले ध्यान आणतो. बट इफ समबडी कॉल्स इफ दे एक कोणाकी एक नीडी आस कोणाकी अगत्य आस ते एक आपयता आसा म्हाका ते इमिडिएटली थंय वचून हेल्प करून तो वापस वचून कसं नाही एक्सपेक्ट करनाशी वापस वचून तागेले ग्लोरींत आसता. हे शिवाल नेचर. सो अनेक पळयल्यार दुर्गा नेचर. दुर्गा कशी आसता मोस्ट ऑफ द दुर्गा टेम्पल्स तुमी पळयल्यार एक गुड्ड्या वयर आसता ते पुरा पळोवन घेता आसता. खंय रायटियसनेस आस की खंय धर्म आस की ते पुरे ते चंदायेर पळयता चंद कोण पळयता एक लायक कंपॅशनेट मदर with so much of love and grounded कसने तेगेले it's a very powerful destructive force there but तेगेले कसने दाखयनाशी पुरे चंदाय चलासून व्हरता आसता. बट केत न थंय कसने एक अन्याय जाता की इनजस्टिस जाता की अधर्म जाता की ती थंय अगेन्स्ट वचून ते क्लियर करून करता. ते एक शक्ती थंय काम करून करता. सो एक दुर्गा नेचर. सो अनेक नेक्स्ट पळोवचे गेल्यार सूर्याल नेचर कसं नारायणाल नेचर कसं खंय असल्यार पुरा चंदायेर चलता आसवे
म्हण पळोवन घेवचें पुरे प्रत्येक कडेन एक कसके एक फंक्शन जाता आसा हे जाता आसा पूरे परफेक्ट चलता आसवय पूरे एक लॉ एंड ऑर्डरार पूरे चलता आसवय म्हण सांगून अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः म्हळ्यार पूरे कडेन एक पळोवन घेवचें एक नेचर ते एक पवर नारायण आनी लास्ट सूर्याल कसं नाही खंयची नेगेटिविटी नांतीना पॉझिटिव्ह 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 प्रकाश दिता वच्चे ताका सावळी दिसयना ताका काळोख दिसयना सूर्याक तर खाली इल्युमिन मात करतास एक वस्तू त्या वस्तू ताजे सावळी जेव ताजे काळोख आसता सूर्य ताजे मागशे वचून पळयल्यार ते ऑपोजीट सायड येता सो सूर्य काळोख दिसयना ताका नेगेटिव्ह दिसयना सो मोटिवेशन दिता वच्चे लायफ दिता वच्चे ते काळोख दूर करता वच्चे हे सूर्याले नेचर सो हे अशी पंचायतन अशीची आमगेले फॉर एग्जाम्पल उपनिषद ट्रुथ वेदिक ट्रुथ हे पुरे गायत्री मंत्र हे पुरे सौर संप्रदायांतू येता हे पुरे म्हळ्यार प्रत्येक नॉलेज दिवचे प्रत्येक कडेन लायट दिवचे प्रत्येक एवोल्युशना कडेन डेवलपमेंटा कडेन ग्रोथा कडेन आपोवन व्हरचे हे पुरे सूर्यालय आसता अशें पळोवच्या गेल्यार आमगेले प्रत्येकल्या भितरी ते कॉस्मीक लेवलार खंयचे आसता की ते आमगेले प्रत्येकल्या लेवलान प्रत्येकल्या भितरी समेत आमगेले हेच नेचर आसता आमगेले भितरी खंयचे नेचर आसा की ते देवा लोट आमकां चड एफिनिटी आसता ते 5 प्लग आसला वरी युनिवर्सल प्लग तुमी खंयचे जाव सॉकेट आसला वरी तुमी खंयचे जाव का तुमगेले ते हे वायर घालून घेवेत बट खंयचे नेचर आमगेले भितर आसा की ते नेचर आशिल्ले देवा लोटू आमकां इश्टदेव म्हूण सांगून आमी सांगतांची आमकां ते देवा लोटू एफिनिटी चड जाता ते देवा लोटू कनेक्शन आमकां सुलभ जाता म्हळ्यार ते नियरेस्ट आसता आतां मिगेल भितरी ते गणपती नेचर आसवय म्हाका खंय पळयल्यार ते ऑब्स्ट्रक्शन इमिडिएटली कोणी सांगनाशी जावो आसो हांव वचून ते म्हाका दिसली म्हण जाल्यार हांव ते सायडाक व्हरून हांव ते म्हगेले घरा भितर जो खंय आमगेले फॅमिली भितर एक सोसायटी इंतू खंय जावो कसं की ऑब्स्ट्रक्शन चलता आसा येस हे हांव काडका म्हण हे नेचर म्हगेले भितर आसवय गणेश म्हगेले इश्ट देवत आसता तशीच शिवालय नुते आसता आमगेले इतल्याक जाल्यार कोणके म्हाका आपयले म्हाका एक हेल्प करतवा प्लीज म्हाका हांव हे प्रॉब्लम आसा म्हाका कोणाकय सॉल्व करूं जायना हे एक प्रॉब्लमार आसा एक म्हाका हेल्प करतवा म्हणून म्हणलें तेन्ना तांणी शिवाल नेचर आसताची तशीच दुर्गा पूरे तांणी चंद कोण कसं नाही तांणी खंयच्यान तूं इंटरफियर जायनाची बट कसने सोसायटीन जो आमगेले घरा भितर जो आमगेले नेशनांतू कसने कोणी बाद दिवचे ट्राय केले तांणी इमिडिएटली येद्रा येतांची ते घरा भितर आमी पळोवच्या जाता कोणी स्पेशली यंगस्टर्स जाल्यार तांणी परत कशी तुमी नुता पळोवन बसतांचे इनजस्टीस कशी पळोवन बसतांची म्हण सांगून आमकां आयकता आसता सो दुर्गाल नेचर तशीच सूर्याल नेचर नारायणाल नेचर सूर्याल नेचर तुम्ही पुरा मोटिवेशनल स्पीकर्स साधू संत कितले आसांची तांणी आमकां कितले मोटिवेट करतांची कसं नेगेटिव्ह आसल्यार आमगेले अवगुण कसने पळयनाची अवगुण कसने पळयनाची ते भितर आशिल्ले आमगेले कसं गुण आस की ते मात्र आमकां काण दाखोवन पळचडा मुखार वस हे मार्गार मुखार वस तशी आमगेले मालगड्यांनी पुरे घरांत आसतांची कितलींय जाणां तांणी आमगेले कसने वायट पळयनाशी आमगेले भितर कसं चांग आस की ते काण आमकां दाखोवन आमकां हांतू हे मार्गार तूं मुखार वस म्हूण सांगून आमकां एवोल्युशना कडेन आपोवन व्हरचे आमगेले मालगड जेवो स्वाम जेवो कितलींच आमगेले एल्डर्स आमगेले सोसायटींत आसची आमगेले घरा भितर सूर्य समान तांणी आसची तशीच नारायण पूरे छंद करून चलासून व्हरचे एक मनीस जावं का पूरे लॉ एंड ऑर्डर आरी ते नेचर आशिल्ले जाण आसतांची कसं की एक काम जाता आस ते पुरे जणांनी वच्चे पयशे फुडें तांणी वचून आसतांची पूरे समस्की म्हूण सांगून पळोवच्याक पूरे करेक्ट आसवय हे चंदायर जत्वय हे फंक्शन चंदायर जत्वय सो अशी सो तुमगेले भितरी तुमी पळोवन घेयांचे आतां स्टार्टिंगार सांगिल्लें हे इतले 5 पंचायतन म्हूण सांगून सांगतांची आमगेले शंकराचार्यांक तांकां पंचायतन संस्थापन आचार्य म्हूण सांगून सांगतांची ते फुडें आशिल्ले मध्य ते गेलेले वपास तांणी हाका इम्पॉर्टन्स दिवन ते कितलींच टेम्पल्स आसा पंचायतन टेम्पल्स म्हणून मेन एक डिटी आसता भरलेले 4 डिटी ते सायडा तांगेले सन गुडीकी आसता हे पुरे प्रत्येक एक प्रिडॉमिनंट आसता आमगेले भितरी
आता फॉर एक्झाम्पल मिगिलंतू भितरी नारायणाल प्रिडॉमिनेंट असला री वर्लेले गणपतीले शिवाले दुर्गाले सूर्याले थोडे थोडे अंशांतू थोडे थोडे पर्संटेज असता 20% 30% 5% अशी बट एक मेन असता आमगेल्यांतू 50 to 60% एक मेन असता वर्लेले थोडेचे उणे डिग्रीस असता तशी प्रति एकलाल भितरी सो आनी आमी मुखार पळयतना कोणालेय भितरी ते क्वालिटी पळयतना आमकां वर्लेल्यांतू भितरी हे 5 देव दिसता खंयचे आसतले शिववे गणपतीवे दुर्गावे सूर्यवे नारायणवे म्हण तशीची मिगेल भितरी समेत हांव सांगतना वय म्हाका सूर्याल नेचर हांव मोटिवेशन दिता आसता पुरो जनाक म्हण दिता वता कोणालाय तूं कसनय अवगुण पळयना आय ओन्ली सी पॉजिटिविटी अँड आय ओन्ली स्प्रेड हॅपीनेस अँड लायट हे आमकां सांगचे तसले आमी आयले म्हण जाल्यार आमकां डिविनायज करूं जाता आमगेले नेचर डिविनिटी कडेन व्हरू जाता आमकां आमगेले गोल रीच जेवचे सुलभ जाता केन्ना आमी केन्नाय आमगेले भितर केन्ना आमी देवा पळयता की आनी भायरी केन्ना आमी देवाक पळयताच की पुरा कडेन आमगेली दृश्टी केन्ना डिवायन जाता की आमकां आमगेले ते गोल ऑफ ह्युमन लायफ कसो आसा की ते मॅनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी आमगेले ते भितर आशिल्ले ते शक्ती कसो आसा ते आध्यात्मीक ते शक्ती कसो आसा चैतन्य कसो आसा ते मॅनिफेस्ट करचे हे आमगेले गोल ऑफ ह्युमन लायफ रियलायझेशन ऑफ द सेल्फ सो हे आमकां सुलभ जाता विंगडालन तुवें देव पळोवचें आमगेले भितर देव पळोवचें पुरा कडेन देवमय धन्यवाद.